मंगळारा दाबोळे हांगासर 4 चाकी सांकवावेल्यान व्हाळात पडली। हातूंत गाडयेंत आशिल्ल्या कांय पर्यटकांक मार लागला। थळाव्यांनी मदत करून तांकां वयर काडले। उपरांत तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले। 2 म्हयने फाटीं हांगा असोच अपघात घडिल्लो। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हांगा पळय एअरपोर्ट लागीं आसा, त्या कारण हांगा ट्युरिस्टांची यो वच चालू आसता। आनीक हो टर्न जाल्ले कारणान हांगा न्ही कोण नवो ड्रायव्हर येता पळय ताका कळना की हांगा टर्न आसा म्हणून। आनी लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं असो एक्सिडेंट जाल्लो। जर तेन्नाच कितें दखल घेवन क्रश बॅरियर घातलेलो न्ही जाल्यार ही परिस्थिती आज येवची नाशिल्ली। आनी आमी सगळे वी कॅनॉट ब्लेम एवरीवन, कित्याक ट्युरिस्ट आसता तांकां उमेद आसता आनी ते येता। आनीक गाडी एक एकदां फास्ट चलयता, कितें चलता, हांगा स्पीड ब्रेकर ना, तांकां कशें कळटलें की फुडें फास्ट वचत जाल्यार प्रॉब्लम जातलो हें ते ड्रायव्हरांक कळना। सो वी कॅनॉट ब्लेम एनीवन। सो आतां मागता की PWDन बेगोबेग हेजेर दखल घेवन स्पीड ब्रेकर्स नाल्यार रंबलर्स घालचे फुडें। हांगा एक व्हडलो सायनबोर्ड लावचो आनी एका क्रश बॅरियर घालचे, जेणे करून असले एक्सिडेंट आसा ते अवॉयड जातले। म्हाका दिसता न्ही 2 म्हयन्या पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की हांगा एक क्रश बॅरियर घालचो म्हणून। आयज पळय ताजी कितें इम्पॉर्टन्स तें आयज कळ्ळां। हांगा रस्त्यार टर्न जो येता तो कळना आनी ते खातीर आज एक्सिडेंट जाल्लो आसा। आनी सतत एकलो पळोवन तूं मरो येता ते हे पळय 4 जाण जाल्यार ते बरें सिरियस ते म्हाका दिसता ते बरें तांकां व्हरून कितें बरें ट्रिटमेंट दिवचें पडटलें तांकां, कित्याक तेंचे तोंडां दिलें रगत, पांयाचो पांय मोडले तेंचे, एका दोग जाणां हात मोडल्या। आनी हे प्रायवेट पावता आतां आमचो रेंट घेवपा म्हणटा न्हू, रेंट घेवपाक गाडी दिता जाल्यार ऑफिसान दिवपा जायो। हे आतां धंदो कोत्ताय प्रायवेट गाडी घेवन ये, प्रायवेट गाडी घेवन धंदो करून कोत्ता तेंचे मातशी काळजी घेवपा जाय। सरकारान मातशें तेंचेर नजर दवरची आनी सगळें आहा तशें करून बरें करून व्हरचें। पयलीं वयताले न्हू हे सायडीन, पयलीं जाल्यार ते 4 जाण चलयताले, ते गाडी पडलेली आहा। मागीर आमी देंवले तांकां हेल्प केलें। सो ते एकट्याचे तेचे दोनूय हात फ्रॅक्चर जाले आनी एकल्याच्या बॅकबोनाक प्रॉब्लम जाला। सो मागीर 180 आपोवन ताका एम्बुलन्साक घालून आतां SMRC शिफ्ट केला। आमी येयले तेन्ना हांगासर गाडी पडलेली आसली आनी भितर पॅसेंजर आसले, पॅसेंजरांक काडले, लोकांनी रेस्क्यू केलें आनी काडले। तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान कितें हेजे पयलीं आमी अशेंच काडले, पूण रातची पडले।